सर. नंबर ही नाही सांगूया का करतला रे उलय तू उलय सांगा पहिला प्रश्न जो असलो वेदर द गव्हर्नमेंट कलेक्ट्स हाऊस टॅक्स फ्रॉम EHN हाऊस होल्ड नंबर्स अँड इश्यू अ रिसिप्ट इफ सो वेदर such receipts are eligible to apply for water connection, electricity, gas connection or government scheme. Furnish the detail thereof and if not the reason for that. Because sir जेन्ना हे नंबर दिवपाक सुरवात केली त्याच्यानंतर काही काळात हे नंबरा वरसून आमकां घरांक लायट उदक दिवपाक लागून हेल्प जाताले पण आयज एक फायनान्स डिपार्टमेंटान एक ऑर्डर काडलेली आहा आनी ज्या अंतर्गत हे नंबर आसल्यार सुद्दां आमच्या घरांक उदकाचें कनेक्शन दिना हेजे मान्य मंत्र्यान तेजेर आन्सर दिवचें. स्पीकर सर, मान्य आमदार जे म्हणटा ते सारखे आसा. पयले सुवातेर हांव सांगपाक सोदतां हे EHN नंबर आमी कित्याक दिल्ले. आमी हे 25/10/2021 हो सर्क्युलर इश्यू केल्लो आनी एक निर्णय घेतलेलो की घरां जायतीं गोंयान बेकायदेशीर तरी आहा जाल्यार तांकां खऱ्यांनी ओळख ना, नो हाऊस नंबर. लोक कितें म्हणटाले ना थिंगा बांदा कडेन मातशें मुखार आपले घर ते व्हडले झाड आहा तेजे मातशें एक 50 मीटर म्हाजें घर अशें ओळख तेंची आसली. एक ओळख आसून दी. आनी सरकार कितें करताले, म्युनिसिपालिटी कितें करताले, पंचायत कितें करताले, एकदां लोकांनी घरां बांदली तांकां गटर म्हण नाका, दुसरी लायट म्हण नाका, उदकाची सुविधा म्हण नाका, सगळें आसतालें पूण एक पयसो पंचायती कांय येनासलो. म्हणून तेन्ना पंचायतींनी रिक्वेस्ट केलें आमकां कितें तरी इनकम येवपा जाय. तेन्ना आमी तांकां इनकम येवपा जाय, कितें तरी घराची ओळख आसची म्हूण व्हेरी कॉन्शियसली आमी EHN नंबर दिलो. तेन्नाय चर्चा जाली. EHN म्हळ्यार एनेबलिंग हाऊस नंबर म्हणजे देर आफ्टर दे हॅव अ ऑपॉर्च्युनिटी टू रेग्युलरायज द हाऊसेस देर आफ्टर. तेन्ना जायची चर्चा जाली. फायल अप एंड डावन इल्लिगल म्हणजे IHN दिवया म्हणून इल्लिगल आनी इल्लिगल पयलींच म्हणनाका आमी फुडाराक तांकां लिगल करतले. एकूच कारणां लागून जे इतले वर्सां रावता तांकां उदो आहा, लायट आहा, गटर आहा, स्ट्रीट लायट आहा आनी सगळी सुविधा आसा हे आमी तांकां म्हणजे फुडाराक लिगलायज करपाक ट्राय करपा जाय म्हणून आमी EHN केलें. हें सगळें ते फायलीचेर आहा एज अर्ली एज 2021. तेजो मेन विशय कितें, सुरवाते सगळ्यांनी EHN नंबराचेर उदका कनेक्शन, लायटी कनेक्शन स्पीकर सर रोखडे दिताले. हाल्ली एक सर्क्युलर आयलो म्हाका दिसता फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन वचून आनी हांव माननीय मुखेलमंत्र्या कडेन उलयला. तेणें सांगला तो विड्रॉ करता पूण तांकां उदकाचें आनी लायटीचें कनेक्शन दिवपाक बंद केलें. विड्रॉ करिना तो एडिशनल करता. रिलॅक्सेशन आमी म्हणजे दिवपा हांवें रिक्वेस्ट केला. ते रिलॅक्सेशन दिवपाचें आसा. सो हे प्रॉब्लेम रोखडें सुटावो जातलें. आनी दुसरें हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां थोड्यांक खबर ना इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाचें उलयतना आमचे 90% तरी हांव म्हणपाक शकता. आनी तुमी तालुका वायज आंकडो पळोवया आमचे गोंयकार आसा. आतां 33,813 EHN नंबर आमी दिला. अजुनूय एटलिस्ट 8 ते 10,000 लोकांनी EHN नंबर घेयना. तांकां भीती आहा कितें, आज तरी तेणी EHN नंबर घेतलो 2025 तांकां दिसता दे वील थिंक आ हाऊस विच इज अ ओल्ड हाऊस will be considered while legalizing that as if it is there in 2025. ताका लागून ऑलमोस्ट 8 ते 10,000 रजिस्टर करूना. आता 33,813 ही हाऊसां रजिस्टर जाला. पेरने तालुका इज द हायेस्ट 4,610. आता पेडणे रावपी लोक हे सगळे भायले हांव विचारता. बिचोलिंग या 1,957 हिंगा भायले लोक चड आहा. सत्तरी 2,569 गोंयकार. मागीर बार्देज हांवें ऑलरेडी सांगला 6,616
हे सगळे भायले हे गोंयकार न्हू. तिसवाडी 1224, पोंडा 4768. मान्य रवी नायकान सांगचे हेचे नंबर दिला ते भायले जाल्यार. दारबांदोरा 1240, मुर्मुगांव जे म्हणटा मुर्मुगांव सगळे इल्लीगल, हिंगा फकत 3398, सालसेट 3058. आता हे सालसेटी रावता हे सगळे भायले हेचे नंबर घेयला ते. सांगे 2068, केपे 1604, मागी काणकोणा ओली 701, 33,813. अजूनही 8 ते 10,000 घरां आसा. कित्याक म्हाका खबर आहा ते घेयना ते कितें म्हणटा आमचे रिकॉर्डार येतले. आज आमी हाऊस नंबर घेयला, लास्ट इयर घेयना आसले, तेजे वर्स पयलीं घेयना आसले. आमची पयलींची घरां रिकॉर्डार येतले आमी 2025 काल पयर बांदला म्हूण. हेका लागून थोडे लोक भिता. पूण म्हाजी विनंती सगळे लोकां कडेन आमी तेन्ना हेचे नंबर लिगलायज करपाक येवना. लिगलायजेशन इज टोटली अ डिफरंट प्रोसेस and very clearly our circular says so. But in order that you should have ease of getting electricity connection, water connection, other facilities, please लोकांकडे मागता हेचे नंबर घेया. डेटा इज ऑलवेज इम्पॉर्टंट जे हांव सांगता. कितली घरां खरे बेकायदेशीर आसा, कितली घरां अशी लोकांनी बांदलेली आसा. हे फुडें आमी लेजिस्लेशन हाडपा जाय. एक सुद्दां फुडलें बांदपाक मेळपा जायना. ते हांवूय तो कायद्याचो बदल आमी हाडपा ह्या सरकार आनी मान्य मुख्यमंत्री लिगलायज करपाची प्रोसिजर करता तेन्ना तेय हाडटले. पूण आहा ते तरी तेणी सो दॅट इट इज अ मॅटर ऑफ रेकॉर्ड तेणी हाडून हेचे नंबर घेवपाचे. स्पीकर सर. स्पीकर सर, मान्य मंत्र्यान माईक ऑन कर. अंडर मुणकार कायदो मनशाक 300-200 मीटर तितून मेळटा लिगली. आनी ती तेणी मामदार एप्लिकेशन दिवपाचें आनी तें तांकां डिक्लेअर करून घेवपाचें. आनी तांकां ती डिक्लेअर जातरीच तेणी परचेस करची अशें ना. पूण बेनिफीट सगळे घेवपा जाता. घर दुरुस्ती, रिपेर सगळे येवपाक वाट सगळे तरेचे. पंचायती 300, म्युनिसिपालिटी 200. हे सगळे तरेचे सारके तरे इम्प्लिमेंट करीत हे दुसरे कायद्याक कसली गरज ना. बिकॉज मान्य मंत्री म्हणटा ते सारखे आसा. इट शूड बी अ कार्डिनल प्रिंसिपल एप्लायड टू एवरीबडी टू लिगलायज द हाऊसेस. मुणकार तरी प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन जावपाक शकता जाल्यार कॉमदाद प्रॉपर्टी ऑफ गव्हर्मेंट लँडान जेका एकूय घर ना, नो शेल्टर ओवर हिज रूफ, कॅन ही नॉट बी डिक्लेअर्ड मुणकार जाता. लोकांनी एप्लाय करूं ना म्हणटा ते सारखे आसा. स्पीकर सर, सरकाराचो हेतू हेचे नंबर दिवपाक लागून जो आसलो तो क्लियर कट मंत्र्यांनी सांगलेलो आसा. स्पीकर सर, पण आयज जे डिफिकल्टी जाता की हेचे नंबर घेवन सुद्धा जे सर्क्युलर येयले फायनान्स डिपार्टमेंटाचे तेन्ना पासून हेच्या नंबराक कांयच व्हॅल्यू उरोंक ना. स्पीकर सर, आता मंत्र्यांनी एश्युरन्स दिल्ले आहा. हांव मागता सभाघरा कडेन आनी मान्य मुख्यमंत्री आनी मंत्र्या कडेन की म्हाका हेजेर एश्युरन्स दिवचे की हे केन्ना पासून रिलॅक्सेशन करतले. म्हणजे हेच्या नंबरां घेवन आमकां आमच्या घरकारांक लायट आनी उदक मेळपाक जाय. हे केन्ना हे करता हेजे एश्युरन्स दिवचे. स्पीकर सर, हांव मुद्दम हे हावजान सांगपाक सोदता. मान्य मुख्यमंत्र्यानूय सांगला, तेजी परवानगी घेवनूच हांव सांगता हे रिलॅक्सेशन येतले. आनी जे बंद केला तांकां म्हणजे उदका कनेक्शन वॉटर कनेक्शन EHN हाऊस नंबराचे दिना ते डेफिनेटली दितले. स्पीकर सर. थँक्यू सर. श्री विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, हे हांव इमिडिएटली तांकां आनीक सर्क्युलर धाडटा, फाल्यांच धाडटा तांकां. स्पीकर सर, मंत्र्यान सांगले ते भशेन एनेबलिंग हाय हाऊस नंबर प्रोविजन 2021 आयलें. 2022 इलेक्शन आशिल्लें आनी इलेक्शनाची ही एक प्रॉमिस आशिल्ली की इल्लिगल घरां आमी रेग्युलरायज करतले आनी मतां आमकां दिया म्हणून. आतां लोकांनी मतां दिली. आतां इलेक्शनाचें कॅट जालें. स्पीकर सर, आतां दुसरें जें कितें येवपाचें आहा तें 27 पयलीं येतलें. सो इलेक्शनाक कोण पातयना. 33,000 गोंयकार इलेक्शन म्हणटा पातयना. कित्याक पातयना? स्पीकर सर, हे BDOनी हे सगळे पर्सनल डेटा तांचे घेवन हायकोर्टाची ऑर्डर आयली तेन्ना
सोमते काढून धाडले नोटीसी आणि सगळ्यांचे ब्लड प्रेशर वाढपाक लागले. स्पीकर सर, शुगर देंवले, ब्लड प्रेशर वाढपाक लागले. कित्या खातीर? कित्याक हे जे EHN नंबराचो डेटा जो दिल्लो ताजो मिसयूज केलो BDOनी, मिसयूज केलो सेक्रेटरीनी. स्पीकर सर, आता खंयची गॅरंटी आहा हे ऑब्जेक्ट जावचो ना म्हणून? स्पीकर सर ऑब्जेक्ट करता विजय खंयच्याच सेक्रेटरीन EHNचा नंबराचो डेटा हायकोर्टाक धाडूंक ना. बाब विजय सरदेसाय हायकोर्टाक डेटा न्ही, तो हायकोर्टाक डेट ऑर्डर येतकर तो डेटा जो आशिल्लो ताचेर तांकां मेळ्ळें न्ही तो इलिगल आहा म्हणून. स्पीकर सर, हायकोर्टाची ऑर्डर आणि EHN नंबर हितूरचो कन्फ्युजन करता. हायकोर्टाची ऑर्डर जी आसा ती स्ट्रिक्टली नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे आणि डिस्ट्रिक्ट हायवे, ओके, ह्या 3 विशया खातीरच आसा. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड म्हणटा तो proposed road in the RP. It is not existing. म्हणून सांगता म्हणटल्यार मागीर EHN ताका लागता. स्पीकर सर, आम्ही क्लियर कट हांव पंचायत मिनिस्टर आणि पयर बसून म्हणजे क्लियर कट सगळ्या सेक्रेटरीज आहा पळय न्ही आणि COs ऑफ द म्युनिसिपालिटी हांकां ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचो मिसयूज करू नाकात आणि कोणाकूय लेटरां काडू नाकात. फक्त हे 3 रस्ते जे आसा, एक इट इज नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे आणि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, हाका तेकून आता कोणाचे इल्लिगल आयला ते म्हणून आम्ही पयरचो 1972 सर्क्युलर तेकाच लागून काढलो. जर बरे रस्त्याक तेकोन जरी घर असले, 1 मिटराचेर जर असले, तेजेर जर रिजनल प्लॅनाचेर तेजो प्लॅन आसा जाल्यार तेका लेटर काढू शकना. दॅट इज नॉट इल्लिगल. 72 जाले, त्याच्या उपरांतचे सुद्धा मागीर बिल जे हाडला रेग्युलरायझेशन जे बाबुशान काल हे केला लेबल केला तातूंत तो आनी तांकां रिलॅक्सेशन दिता. हांव ताजेर काय उलयना. आय एम नॉट डिस्कसिंग EHNचो नंबर हायकोर्टाचो येना. सर, EHN हाडून फायदो कितें जालो सांग म्हाका आता. EHN तुमी 2021 हाडले. आज EHNचो ताजो प्रश्न कित्याक आहा? कित्याक तेन्नाच्यान आज मेरेन फायदो कितें जालो ते 33,000 लोकांक सांग म्हाका. स्पीकर सर, EHN हाडल्या उपरांत तांकां एक म्हणजे स्वतः पंचायतीक हाऊस टॅक्स पे करपाक लागले, गार्बेज टॅक्स पे करपाक लागले आणि EHN हाडल्या उपरांत त्यांच्या घराक जे स्वताच्या जमनीन खंयचेच डॉक्युमेंट घेयनासर ज्यांच्यानी घर बांधलेले ताका आपलो पयलो घर नंबर मेळ्ळो. तो म्हणटा त्या प्रमाणे आमी रोका आमचो ऍक्ट जो आसलो त्याच्या अंडर रेग्युलरायझेशनाक एप्लाय करपाक, जेणी स्वता जमीन घेवन जे घर बांधला गांवांत ताका रोकाच्या अंडर एप्लाय करपाक ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. सो दॅट ही कॅन रेग्युलरायज हिज हाऊस. ऑल्दो म्हणजे माझ्याच जागेत हांवें घर बांधले पण बांदता आसतना परमिशनाक घेवंक नासली. ते EHN नंबर मेळ्ळ्या उपरांत आज ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा की 2014 पयलींचे घर आसत जाल्यार ते रेग्युलरायझेशनाच्या अंडर घालपाक जाता. आतांय परत रोकाचे ऑप्शन जे ते ओपन करतले तेन्नाय तेच्यानी एप्लाय करपाक जाता. ह्या EHN नंबर असलेल्यांनीच फाटले फावटी बी रोकाच्या अंडर तेच्यानी एप्लाय केल्ली. आमी ते थोडेशे रिलॅक्सेशन करपाचे आसा. आमकां सगळे एक तर कायदेशीर करपाचे आणि हे फावटी कोणीच म्हणजे हाज्या फुडें कोणीच बेकायदेशीर करचे न्ही म्हणजे त्याच्या खातीर लेजिस्लेचर आमी हाडटा. स्पीकर सर, तुमकां दिसना की 2021 आणि आज 4 वर्सां गेली. तुमकां 22 मतां जाय आशिल्ली, खरें जाय आशिल्ली, सगळ्यांक जाय. सर, आमी फक्त मताचें राजकारण करिना. अरे पूण केलें कितें? 3 वर्सां केलें कितें? सर, आमी फक्त मताचें राजकारण करून हांगासर येवंक ना. मताचें जर राजकारण करपाचें असलें जाल्यार वेगळ्या पद्दतीन गोंयच्या लोकां खातीर आणि गोंयच्या भल्या खातीर डिसिजन आमी घेता. स्पीकर सर, अजूनही इलेक्शनाक फुडली 2 वर्सां उरल्या. आमी रोका जे परत ओपन करता. फाटले फावटी रोका अजूनही आमचो चालू आशिल्लो, तेजे सगळ्यात सुरू आशिल्ले. आता आमी रोका बिल जे परत ओपन करता पळय हे EHN जेंच्यांनी नंबर घेतलेले आसा तांकां डायरेक्टली आपले घर रेग्युलरायज करपा खातीर तांकां कायद्यान ते एप्लाय करू शकता. उत्तर दिवपाक विजय बाब आमचे ऑनरेबल मेंबर आख्खे गोंयान दौरो केलो. तेका इतलो दौरो केलो तेन्ना खबर आसपाक जाय थोडे गांवांनी थोडे पंचायत एरियांनी हाऊस नंबर सोडून तांकां कसलेच डॉक्युमेंट ना रेग्युलरायज करपाक. कन्वर्शन ना, बाकीचे परमिशन ना, काय ना, प्लॅन एप्रूव्ड ना, काय ना. आमच्या गोंयच्या लोकांनी आपली जमीन म्हणून पहिले कायदे मागीर येयले 71 सून. तेजे पयलीं कायदे नाशिल्ले, तेणी बांदले. पूण आज हांव कोणाचेर कोंत्र आहा जाल्यार हांव एक कंप्लेन फायल करता. तो कोर्टार वयता आणि कोर्टान थोडे कडेन मोडपाक सुद्दां ऑर्डर दिला. 30 वर्सां घरां, 40 वर्सां घरां, कित्याक इल्लिगल म्हूण. तेका लागून आमी व्हेरी कॉन्शियसली इलेक्शना लागून न्हू, हितून राजकारण ना. आमी एक ओळख कशी आसची. राव रे आय एम ऑन माय लेग्स विजय. स्पीकर सर, व्हेरी कॉन्शियसली आमी हे डिसिजन घेयले
लोकांक एक रिलीफ मेळचो आनी तांकां ते घरांक एक ओळख आसची म्हूण आतां पळोवपाक गेल्यार 33,000 हाऊजीस जे EHN घेयला इट सेल्फ स्पीक्स फॉर द डेटा म्हणजे इतले लोकांची इल्लीगल आसली अजूनही हांव सांगता 8 ते 10,000 घरां आसतली आनी आतां प्रत्येक सेक्रेटरी पर्सनली वचोन म्हणजे रिकॉर्डिंग करून खंयचे घेवना तेंय रिकॉर्डिंग येवपा जाय आनी तांकां घेवपा लावपा जाय कित्याक आमी कायदो हाडपाचो आसा आनी एकूय आमी बांदपाक दिवपा ना होय कायदो येवपा जाय नाल्यार आख्खे गोंय इल्लीगल जातले गोंयकारांची कोणाची इच्छा ना आपण इल्लीगल घरान रावचो म्हूण तो तरी सांगता आमी इलेक्शन येयला म्हूण ते लोकांक सांगिल्लें लिगल करता तेंचो तो हक जावन आसा सरकाराची रेस्पॉन्सिबिलिटी जावन आसा म्हणून आमची जबाबदारी आमकां समजता दुसरें तेणें सांगलें कितें फायदो जालो पंचायतींनी 3 crore 30 lakhs कलेक्शन जालें what amount they collected while allotting the EHN number होय फायदो सगळ्या पंचायतीन जाले आनी हो पयसो व्यवस्थितपणे तांकां कितें बारीक गटर जाय खंय आनी कितें ड्रेनेज जाय ते तेणी बांदून दिली हे भाशेन जायती सुविधा दिली काय फायदो जावना म्हणटा अशेंय ना आमी हितून बिलकुल राजकारण करूं ना डॉक्टर दर्गा शेट्टी स्पीकर सर म्हाका एकूच विचारपाक जाय मिनिस्टराक एक सर्क्युलर काडलेलो DOP 29 जुलय 2016 की टेम्पररी टोकन नंबर दिवचो आनी त्या टोकनाचेर इलेक्ट्रिसिटी वॉटर तो कित्याक बदललो म्हणजे आय जस्ट वॉन्ट टू नो टोकन EHN नंबर कित्याक हे केल्लो मागीर EHN नाव दिलें स्पीकर सर तूं तो सर्क्युलर वाच जो 25/10/21 तो 16 सांगता पहिले 16 बदललो आणि 26 काढलो टोकन नंबराचेर इलेक्ट्रिसिटी वॉटर कनेक्शन दिवपाचे म्हणून केल्ले आयले 22 इलेक्शन क्लियर स्पीकर सर देयर इज अ सर ताका सगळे कडेन राजकारण दिसता म्हजो प्रश्न कितें आसा हो नंबर बंद करून EHN नंबर कित्याक सुरू केलो ह्या नंबराचेर इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर कनेक्शन दिवचे म्हणून क्लियर कट मिसलीड करता तू सांगता ते बरोबर आसा स्पीकर सर हांव हेच्या आदी ते दिवपाचे नाम EHN और हाऊस नंबर दिवपाचे बंद केले सरकारान डिसिजन घेयल्ले आसले सगळे लोक जेन्ना म्हाका एप्रोच जाले अरे आमकां हाऊस नंबर ना पयलीं दिताले आतां कित्याक बंद केले अशें हांवें बंद करूं ना म्हणून हांवें ते EHN नंबर दिले तांकां आनी हांवें रिजन ऑलरेडी हिंगा स्पश्टपणे सांगला कित्याक लागून दिले ते गांवान रावता ते गरीब लोक आहात तांकां कोण ना अशें जावपा जायना हो सरकार गरिबांचो सरकार म्हणून तांकां ते एक ओळख मेळची तेंच्या घरान म्हणून आमी केले तितून कांय रॉंग ना कॅन्सील आसले ते आमी चालू केले स्पीकर सर सरकार गरिबांचो आनी गरिबांक कितू करता तें सगळें खबर आसा स्पीकर सर EHN नंबर गरिबां लागून केल्लो सारकें आहा पूण EHN नंबर घेवन कोण भाड्या दिता कोण कमर्शियल एक्टिविटी करता हेजेर कितें मेकॅनिझम सरकारान दवरलो आहा मॉनिटर करपाक इतू वर्स जालें आतां कित्याक ऑलरेडी आमकां खबर आहा अंजुना माग्नेस नायट क्लब म्हणा तेजे कोर्टा ऑर्डर येयलो आहा EHN नंबर 1105 सो एश कोन EHN नंबर घेवन नायट क्लब घालता आनी कोण गोंयकार कोण कोण मिसयूज वर्मान शर्मा म्हळ्यार तेगे नायट क्लब हे स्वता म्हणलो वर्मा शर्मा येवन EHN नंबर मिसयूज करता Does the government have any regular monitoring mechanism whose EHN numbers are being misused? And if yes, tell us. EHN number is not for commercial. Speaker sir, do you have a mechanism to see that people are using it for commercial? First. Speaker sir, हांव ताका स्पश्टपणे सांगपाक सोदता these are only for residential houses. आता वेंजी विएगस आहा तो तरी भाड्या दिता कोण शर्मा आनी कोण बर्मा तेका आमी कितें करपाक शकता पंचायत has to take action तुगे फेलियर पंचायत 1 minute you do not have a mechanism की वेगस शर्मा दिता ते अशी आवाज करपाची सोय जाला मातशें आय माइक वॉल्यूम तुम दोलो you say what you have to say let me complete as I am saying आमचो बाप ऑनरेबल वेंजी वेगस अरे बरे इश्यू काडटा आता एक वेगस म्हण आसा नॉट ही एक एग्जांपल घेयलें तेणे तरी कोण शर्मा म्हण भाड्या दिले एक्शन कोणें घेवपा जाय इट इज लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स पंचायतीन पयले घेवपा जाय प्रोसिजर आसा रेजोल्युशन घेवपा जाय उमके भाड्या दिले ते भाड्या दिवपा जायना हिंगा भाड्या दिल्ले ते पंचायती कितें रूल आसा
एक भाडे वर्सा ते पंचायती वचपा जाय ते सुद्धा आमचे लोकल जे भाडे दिला ते दिवपाक सोदना कितले कडेन असले पंचायतीन डिस्प्यूट आहा आणि एक अशें की भाड्याक दिवपूच ना हो खूंय कायदो आसा हे घालपा जाता. It is local self-governance. It is the panchayat which decides. We cannot trample upon their right also. ते एकदा कितें रॉंग करता पण सगळे कडेन आमकां इंटरफियर करपाक मेळना. तूं मुठा भाड्या दिवपा जाता एचएन घेवन कमर्शियल ऍक्टिव्हिटी दिवपा जाता तो जायना. मेकॅनिझम कितें घायला सांगता मरे हो सरकारागे फेलियर पंचायत मिनिस्टर हो हेणें अजून मेकॅनिझम घायना 3-4 वर्ष जाली आतां. कोण याची जबाबदारी सेक्रेटरी जबाबदारी तुमगेलो हे एचएन नंबर दिताय आणि हे मागीर विचारू जाल्यार इलिगल ऍक्टिव्हिटीज चलताय. स्पीकर सर जायते कडेन आमचे नोंदरेकवे आयले एचएन नंबर घेवन लोकांनी कमर्शियल ऍक्टिव्हिटी केले भाड्या दिले आणि जायते केले. आम्ही एक्शन हुंय घेवपाक थिंगा आमचे तरी नोंदरे हाडला आमी घेतला एक्शन पूण एक्शन घेवपाकूय कितें आमी स्पॉट दिता डेमोलिश करपाक बाकीचे घेवपाक पंचायतीन फिक्स करपाक जाय पूण एकदा कितें आसा पंचायत तांकां सपोर्ट केल्यार आमी कांय करपाक शकना. वी कॅनॉट फोर्स द हँड ऑफ द पंचायत. It is a local self-governing body. You cannot blame the government for this. मॉनिटरिंग सिस्टम घालपा तुगे मॉनिटरिंग सिस्टम रेग्युलर मॉनिटरिंग सिस्टम. स्पीकर सर हाजे फुडें बेंजी वेगस एक लक्षांत दवर तूं तुजो क्वेश्चन आसा ज्या तरेन तूं तुवें क्वेश्चन उलयता पळय आसा न्ही हांव हाजे वरती अलाव करचो ना. स्पीकर सर माझो स्पेसिफिक प्रश्न आहा डायरेक्टर ऑफ पंचायती एचएन नंबर दिवचे म्हणून सगळ्यांक हे केला पंचायतीक धाडला. माझे एकूच म्हणणे आहा जेन्ना सरकार एक डिसिजन घेता तुझ्या डिपार्टमेंटात स्टाफ म्हणजे सेक्रेटरी सगळ्या पंचायतीचे आणि थंयसर पंचायत आहा काही पंचायती आहा ते एचएन नंबर दिवचे न्हू म्हणून डिसिजन घेतात. आता एक 2 वर्सां एचएन नंबर बंद केले. माझो प्रश्न इतलो आहा हे सेक्रेटरी तुजोच स्टाफ थंय बसता तुजोच डिसिजन येता की एचएन दिवचे आणि हे दिना थंयसर तू त्यांचे सेक्रेटरीचे कितें एक्शन घेता तांकां तेंचेर इन्क्वायरी बसयतलो कितें करतलो म्हाका प्रश्न जाय. कित्याक एक 2 वर्सां आयज मेरेन पंचायती थोडे पंचायती हा सगळ्यांनी थोडे पंचायती हेचे दिना म्हणजे ते रिस्पेक्ट दिना तुमकां. स्पीकर सर हांव हेजेर स्पेसिफीक एक तोडको काडटा. आय विल सी दॅट अ सोल्युशन इज देर. एज आय सेड टुमोरो इट सेल्फ आय एम सेंडिंग अ सर्क्युलर. पूण आनीकूय सांगता नॉट ओन्ली एज फार एज एचएन नंबर इज कन्सर्न जे डायरेक्शन जायते फाटी गव्हर्मेंट धाडटा परत तेजेर एक रेझोल्युशन जाता म्हणजे सपोज दे रिजेक्ट समथिंग बीडीओ पावर आसा डीओपी पावर आसा एडिशनल डायरेक्टर आसा ती डिसिजनां इम्प्लिमेंट करपा जाय तेजेर ते परत रेझोल्युशन घेता आणि डिफाय करता गव्हर्मेंट डिसिजन. हांव एकूच हावजा कडेन एक म्हणजे परवानगी घेवपाक सोदता. अशें जाता तेन्ना रिमीस ऑफ ड्युटी अँड डिसोबेईंग गव्हर्मेंट तांकां सरपंच आसून दी पंच आसून दी काडपाचो पावर आमकां आसा आमी काडटात. तेन्ना तुमी आमदार परत आमचे कडेन डेलिगेशन घेवन येनाका केल्यार जाता सांग मागीर तूं येनाका तांकां कित्याक काडले काय म्हूण. सेक्रेटरीक पयलीं हे कर तुजो स्टाफ सेक्रेटरीचेर एक्शन घेता सरपंचाचेरूय घेता. तेन्ना तुमी कोण मान्य आमदार आहा ते सीएमा कडेन वचनाका मागीर सीएमास म्हाका सांगपा लायनाका ते विड्रॉ कर म्हूण एक्शन. एक्शन घेवपाक ट्राय केले आमचेच आमदार येता. स्पीकर सर माझ्या कडेन एक्झाम्पल आहा. क्वेश्चन नंबर 2 श्री कृष्णा साळकर. ना